पिलेनान फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या आणि ओव्हरहेड जे केबल्स असलेले कंडक्टर्स असलेले ते 30-40 वर्सां पयलींचे कंडक्टर्स असलेले हे चेंज जाल्या. पोल्स जे मोडपाक पावल्ले जावं आदले आयर्न पोल्स असलेले हे सगळे पोल्स रिप्लेस जाल्या आणि न्यू सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स जे असले पळय फ्रॉम 100 kVA ते 200 kVA अपग्रेड जाल्या. तशेंच नवीन ट्रान्सफॉर्मर ज्या जाग्यार जाय असले त्या जाग्यार नवीन ट्रान्सफॉर्मर येयल्या. आमी सदींच इलेक्ट्रिसिटीची कंप्लेंट करता आणि आमकां लायट सारकी ना, लायट फ्लक्च्युएट जाता. एक झाड पडलें की आख्ख्या गांवांक लायट कित्याक ना अशें आमी कंप्लेंट करता. पण जेन्ना आमी अंडरग्राउंड केबल करता, ट्रान्सफॉर्मर हे करता पळय, हे सगळे प्रश्न जे आसा इलेक्ट्रिसिटीचे मोठ्या प्रमाणात हे प्रश्न सुट्टा जेन्ना आमी अंडरग्राउंड केबल करता आणि ट्रान्सफॉर्मर करता, कंडक्टर्स चेंज करता, पोल्स चेंज करता. आता हे सगळें जर बरें करतलो, हे सगळें जर इम्प्रूव करतलो जाल्यार खंय ना खंय आमकां मातसो काम करतना त्रास सोंसचो पडटलो. तर एक्झिक्युटीव इंजिनियर येयल्लो आसा आमचे बरोबर, एसिस्टंट इंजिनियर येयल्लो आसा आणि कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तेका लागून हे काम विदीन अ वीक्स टायम एज पर प्लॅन विदीन अ वीक्स टायम आमी हें काम स्टार्ट करता. म्हाका तुमकां सांगपाक दिसता जेन्ना म्हणटा पळय की आमदार कितें करता जावं पंचायत कितें करता, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रिकॉर्ड आसा ह्या हेका इज द हायेस्ट हॉट मिक्स्ड एरिया इन एंटायर नॉर्थ गोवा. पीसीचो रिपोर्ट पावला, सगळे एंटायर PWD रोड्स हेंच्यांनी रिपोर्ट तयार केला की सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज डन मच हॉट मिक्सिंग कंपेर्ड टू अदर एरियाज और कंपेर्ड टू अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. दीस इज द प्रूफ आसा, हेजेर एस्टिमेट्स आसा, हेजेर सगळे आमचे कडेन डॉक्युमेंटेशन आसा. तेन्ना म्हणप की तुम्ही काम करूंक ना जावं तुम्ही काम करपा खातीर फाटीं पडले इज टोटली रॉंग अँड मिसलिडींग. आता हे मिसलिडींग करता कोण? जेका फुडें इलेक्शनाची इच्छा आसा जावं जेका कोणाचें नांव पिड्यार करपाक जाय. हितून ह्या पेटी पॉलिटिक्सान न वयता आय एश्युअर पीपल ऑफ पिलेन आणि तशेंच पंचायत वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क आणि एश्युअर करता हांव की हे जे ट्रेंच खणलेले आसा इज टू ले द केबल्स लोकांचे बऱ्याक लागून केल्ले आसा आणि इमिजिएटली वी नो द हार्डशीप आमी इमिजिएटली ह्या रस्त्याचेर कितें आहा पळय तो रस्तो सुदारपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज आमी आतां मोयकावडा ह्या गांवांत आसा. कितें जालें, जे केबल हांगा घातला इलेक्ट्रीक केबल, लोकांक खूब त्रास जाताले. आदीं झाडां पडटालीं आनी वायर तुटताली आनी तुटल्या उपरांत लोकांच्या लायटी आसनासल्यो. आनी आतां हांगासर कितें अंडरग्राउंड केबल जाल्लो आसा आनी ह्या हितून लोकांचें सगळें सोल्युशन जें कितें आसा पळय लोकां लायटी आनी कितें तितलें सॉर्ट आवट जातलें. पूण कितें आसा, हें घातल्या उपरांत थोडे त्रास जाताच आनी त्रास सोंसल्या बगर तुका कांय मेळना. आमी जाणा हे केबल घालपाक रस्तो खणलो पूण रस्त्याची मातशी वाट लागली आनी आमचे ड्रेनेजी आसल्यो त्योय बंद जाल्यो. ते बंद जाल्या उपरांत उदीक आसलें पळय ते लोकांच्या घरांनी बीन गेले. पूण काल आमी पळय जेन्ना पावस पडलो जें उदीक भरलें आमचे लेबर धाडून सगळे व्हाळ बंद जाल्ले सगळे काडलेले आसा. प्रत्येक जाण उलयता कितेंय जालें पंचायतीन माथ्यार हाडून घालता. कोण उलोवंक लागलो की हे रस्ते सगळे पंचायतीन पळोवपाक जाय, पंचायतीन करपाक जाय आसले, हे खणला ते पंचायतीन हाडूंक जाय आसलें, हें सगळें उलयता. पंचायतीक पयशे धाडल्या, पंचायतीच्या फंडान पयशे घातले रस्ते सारके करपाक. पयल्या मनशाक नॉलेज आसपाक जाय, पयलीं नॉलेज घेवपाक जाय मनशान. बाबा हे रस्ते कोणाक लागता, हे रस्ते कोण करता, हे काम कोणें केलां, कित्याक केलां, हें सगळी पयलीं इन्क्वायरी घेवपाक जाय आनी मागीर उलोवपाक जाय. आता कितें जालें, मे म्हयन्या पयलींच हांगासर रोडाचें काम स्टार्ट जालें केबलींग. खरें म्हटल्यार त्या टायमार हे काम करपाचें न्हू आसलें, पण डिपार्टमेंटान तें काम हातीन घेतलें. तेन्ना तेंच्यांनी ते पावसा पयलीं तें काम करपाक जाय आसलें, कित्याक लोकांचे खूब हाल जाता. आनी तेच हेचो फायदो पॉलिटिकली इश्यू करपाक जाय म्हणल्यार वाड्या वयल्या लोकांनी जावं गांवांच्या थोड्या लोकांनी थोडे जाण आसा तेंच्यांनी तेचो व्हडलो इश्यू केलो. प्लस आमी पंचायत फॉलोअप करीत आसली, लेटरां धाडीत आसा डिपार्टमेंटाक, सगळें करीत आसा आमी. पण ते कांय भितरान आसतना तेजो येदो व्हडलो इश्यू करून दवरलो तेंच्यांनी. आतां कितें तेंच्यांनी हे व्हिडियो व्हायरल केला म्हणून आमी हें करूंक ना, आमचो प्रोसिजर चालूच आसलो. फक्त कितें तांकां डिपार्टमेंटाक ते रोखडेंच जायना, ताका टायम लागता आनी रोडाचें काम आतां पावसान जायना, ताका वच जाय. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी म्हाजो स्पेशल रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट PWD मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालपाचें ऑफिसरां कन्सर्न MLA की आमकां हे आतां ते लॉबर घालता म्हणटा ते मातशें बेगींतल्या बेगीन करून घेवपाचें. कित्याक कोण हांगा पडोन कोणाचे बॉडीचे डॅमेज जावंक शकता, कितें जावंक शकता, तशें आमकां तांकां लायफाक त्रास जाल्ले आमकां नाका. इतकें म्हाका सारकें कन्सर्न डिपार्टमेंट MLA रिक्वेस्ट आसा म्हजो सारको मनांतल्यान. म्हाजो आसा आनी वाक्य पिलनकार लोकांचो.